कळले Anyway, I माताजी. prepared एनिवे देव असं म्हणलेलं एक विश्वास Devasa, कृष्ण Devasa. कृष्ण सांगायता कसं म्हणून Well, आमका कसं well. ऐकूचे आस की त्यात तुमच्या Yeah. तोंडानं आमका ऐकूच वरी करता आजी तिथलेची. हरे कृष्ण. स्वागत I माताजी pre- तुमका मस्त स्वागत. हरे Thank you, कृष्ण. Mataji. I prepared avoid mundane TV and cinema. Then topic I prepared because Miguel is at 15, 17. I don't know how today flyer was prepared. Anyway, no problem, no issues. देवा नमका एक जीभ दिले असं होय. इंटेलिजन्स दिले असं we have to talk about Krishna thoroughly. Maybe Bhagwan he wants to listen today about पण mundane TV. आज Okay. नाही आजी आम्ही कसं ऐकू का म्हणेल देवान तीर्मान केला आता देवाने हे आम्ही केला. आम्ही तीर्मान केलेलं नाही देवान तीर्मान केला की तुम्ही आजी हे ऐकायला पुरो म्हणून माताजी तोंडात ते देखून तुम्ही Okay. तशी झाला Really, it तिथलेच. was surprising. Okay, start करूया. No delay. हरे कृष्ण. नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताक स्वामिनीति नामिने नमाचार्य पादाय ते कृपप्रदाय गौरगत दामोदाय नगर ग्रामतारिणे नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये. Hare. So, ह्याच टॉपिक प्रिपेअर केल्या. कशी अवॉइड करचें मुंडेन टीव्ही नाजाल्यार इडियट बॉक्स म्हणून सांगताय न्हय आमी. टीव्ही म्हणून सांगिल्यार इडियट बॉक्स म्हणून सांगताय आनीक सिनेमा. अंतू आतां जनपद complete without YouTube, without television, they cannot imagine. तांकां कसं की कांय इमॅजिन करूं येना. तांकां टीव्ही बंद करचें म्हणून सांगिल्यार तांकां वचूना. तांकां ते न्हय की तांणी कंप्लिटली एडिक्टेड. तें एक डिसीज म्हळ्यार म्हणट तें एडिक्शन म्हळ्यार न्हय. तांकां कशी तें अवॉइड करता म्हळ्यार तांकां गोतना. तुतलें एडिक्टेड. एक 5 मिनटां सरी तांकां टीव्ही नातिल्लें वॉट्सअप नातिल्लें. वॉट्सअप इज अनदर टायप ऑफ वॉट एवर गॅजेट्स आमी यूज करचें तें सगळें आमगेल्या ब्रेनाक बालाव करता. दिल्ली म्हळ्यार द मास मिडिया नाजाल्यार टीव्ही सिनेमा ताजे इन्फ्लुएन्स उतुलकी आमकां आमगेल्या लायफांत कशी बाद दिता म्हूण सांगून हाजेर एक्सप्लेन केल्या. तावळी आमकां सांगू जमना उतूल वर्ष फुडें तुकून हें आस हें टीव्ही इन्फ्लुएन्स उतूल वर्ष मुर्तान तुकून आस म्हूण आमकां कळना. तें एक्चुली आमगेल्या मायंडाक डिस्टर्बन्स दिता न्हय. एक तातूंत न्यूज वाचना पडे नाजाल्यार कसलें थांगाचें कल्चर बॅड कल्चर्स नाजाल्यार तें कल्चर सगळ्यांची आमगेल्या ब्रेनांत इम्प्रेशन येता. स्टॅम्प मारलें म्हणटा येता. जाल्यार तें स्टॅम्प मारल्यार आतां सनसनाची चेडूसरीची हांव म्हाजे मुर्थम एका क्लासा वेळार सांगिल्लें आसा स मासा चेड्डाक फीड कोरका नाजाल्यार हें रागी हें दिवका म्हणून सांगिल्यार ते चेड्डाक स मासा चेड्डा इती कळटा न्हय. ते चेड्डाक आमी तें मोबायल हातान दिल्यार तें तोंड तोरण करता. तागेन तें स मासा चेडूं म्हणून सांगिल्यार तागेन ब्रेन प्लेन क्लियर ब्रेन. सो वॉट एवर दॅट चायल्ड तें एब्सॉर्ब करता तें केदना जाल्यार वचना म्हणून तुका. तें नेवर एवर तें वचना. तर तें सगळें तें
चेडू व्हड जावनू मागीर तागेले एक 25-30 years जायना पडता हें इतच्या रिवायंडिंग म्हणून सांगत न्ही ते ब्रेन मेमरी आसलेल्याने रिवायंड जाता तवळयल्यान इम्प्रेशन दवरून तो मागीर तागेले पर्सनालिटी डेवलप जाता तवळी ते टायमार इत्तेच कुठं बल्लाव इंचर दिक्कताय फायटींग खंय नाजाल्यार हें सगळं हांव एक्सप्लेन करता 1 by 1 हांव जस्ट शॉर्ट जावन सांगत आतां तर तें सगळं अम्माल पोट्टान थुकून चियेचेर डाकत ताजें वायब्रेशन येता अम्मा गुरबिणी आसतना बाळांती आसतना गुरबिणी आसतना हें टीव्ही चोयत आसताली नाजाल्यार फुडें सगळं गुरबिणी जाल्यार तावळ तुकून भागवत कथा कृष्ण कथा रामायण तें सगळं वाचून दिताली आतां मॉडर्न मदर्स दे कॅनॉट फॉलो ऑल दीस थिंग तांगे मुखार इवन हॉरर मुवीज ते सगळं हेंचेर पोट्टां पूण एब्सॉर्ब करता ते एब्सॉर्ब म्हणल्यार ते आतां मॉडर्न थियरीन एक्सेप्टेड केलें तें इतलें म्हळ्यार इम्प्रेशन चेडणाक तें पोट्टां भितर पडलेलें चेडणाक अम्मान चोयलेलें अम्मान चोयलेलें टीव्ही नाजाल्यार मुवीज नाजाल्यार हॉरर मुवीज ताजें सगळं सावंड वायब्रेशन एवरीथींग इज एब्सॉर्ब्ड बाय दीस बेबी हें फीटस ताजें सगळं बॅड एफेक्ट्स म्हणून सांगल्यार हें चेडूं भायर येना फडे ताका कोण सांगून दिवंक नाका ही इज बिकमींग इतें वेगळेंच हॉरर चायल्ड जावन येतना नाजाल्यार आमी सांगूपणा सांचेर पासून सांगूचें न्ही बट हीज बिहेवियर इज डिफरंट फ्रॉम वॉट वी एक्सपेक्ट तवळी सन चेडूची पिस्टॉल काडू तागेले ब्रेनांत हें आयल्या अम्माल इम्प्रेशन इतकी आयल्या अम्माल पोट्टां तुकून मेळ्ळें इम्प्रेशन तवळी तागेले टॉयस वॉट ही चूजस will be this type gadgets तवळी एक एरो जाव्यात नाजाल्यार हें जाव्यात पिस्टॉल जाव्यात नाल्यार व्हडलें गण्ण जाव्यात AK-47 टायप ड्युप्लिकेट मस्त मेळटा अंतू सगळं मेळटा शॉप्सांत चेडूवालें टॉय शॉपांत सगळं मेळटा ताजेर सगळं दृश्टी वता आसतली सन चेडूं आय विल शूट यू दिस ऑल्सो बिहेवियर हें सगळं कोण सांगून दिता कोण सांगूचें न्हय हें सगळं आवसून नाल्यार बाबसून हे आवसून तागे पोट्टान दवरून ते चेड्डान एब्सॉर्ब केलेले कॅरेक्टर हें सगळं तेंचेर भायर येना पडे तशीच तें ताका एडिशनल जावन तें आमी कितें करता ताका फीड करचे वळे तो कांय ना ताका खंयचे वळेर ओग्गी काण दिता मोबायल ते मोबायल काणा पडे तो तागेन ब्रेन तुकी फास्ट जावन नाजाल्यार तागेले आई विशन ते चेड्डान एक चमचा आशिल्लें एक पावर आसा ताज्या पशी फास्टर उतुकी फास्टर तें हांकां कळटा इंजिनियर्सांक कळटा हें इतें तें कार्टून सगळं हें करचें इंजिनियर्स उतुकी फास्ट जावन तें पिक्चर्स धांवडायल्यार तें कार्टून मूव जाता म्हणून आमकां फील जाता तावळ तितले फास्ट जावन हे चेडूवालें एकोमोडेशन आय अकोमोडेशन करूं जाय तांणी तें ब्रेन नाजाल्यार तांगेले दोळे उतुकी वायट जाता तांतू तुकून हें सगळं चेडूवांनी मनाक कोरपा जालें अम्मा आवसून मनाक कोरपा जालें नाजाल्यार तांगेले पेरंट्सान मनाक कोरपा जालें चेड्डा तशें करूपणा दिमच्यापणा मागीर हें चेडूं 6 months केल्लें नाल्यार बिलो 5 years ताणें तें कुडकी दिक्किलें तें सगळं रिफ्लेक्ट जाता आफ्टर 25 years तवळी तें ताजें बेस म्हूण सांगूचें
फुडें चेडवांक आमी 5 वर्ष भितरी चेडवांक देवाल स्टोरी सांगून दिताली. आजो आजी सगळं लागी बसून रामायणाचे नाजाल्यार महाभारताचे नाजाल्यार कृष्ण लिलाचे सगळे स्टोरीज सांगून दिताले. आतांची मदर्सां तें कळना. आतांची मदर सगळं टेकिस्त. तळी हे सकाळी गेल्यार राती भितर तांणी ऑफिसां आसतनी चेडूं आया लागीं वाडता आसतनी तर आय टीव्ही दवरतली. ते टीव्ही चोवन हे चेडूं वाडटने ते सगळं जायना पडे ते चेड्डाक हेची सांगून दिवच्या कोण नाही. तागेने बिहेवियर अशी जाता. आतां आमी कांय चोवंका नाका. वॉट एवर आमी न्यूज पेपर जावं टीव्ही ओपन केल्यार जावं नाजाल्यार इतेंय केल्यार असले न्यूज येतात, वायट न्यूज येता. आमकां तें इन्फ्लुएन्स म्हूण सांगिल्लें एक्चुअली तें आमगेले ब्रेनाक फटयता. इट डिस्ट्रॉयज अवर स्पिरिच्युअल कल्चर. The complete spiritual culture and introduce in a very powerful way modern materialistic culture of greed, enjoyment and power. हे सगळं आमकां टीव्ही म्हणटा हें करता. आमगेले छान क्वालिटीज सगळं वायट करता. ते देखूनच सांगताय इट्स जस्ट लायक इल्युशन. इट्स नॉट रियल. कोणीय सगळे ऍक्ट करून ते टेलिव्हिजन ते चॅनलायज करताय तांकां दुड्ड मेळटा. कोणाक बेनिफीट ते करच्याळांक नाजाल्यार ते प्रोडक्शनाक बेनिफीट मेळटा. वॉट वी आर लुजींग अवर स्पिरिच्युअल कल्चर. आमकां ह्या तुकून कांय मेळना. ते इडियट बॉक्स म्हणून सांगताय. डिवोटीज तावळी ती करका आनी तुकून should therefore completely association म्हळ्यार SL association पडची पेशी आमी डिवोटी असोसिएशन काडका. डिवोशनल म्युजीक, डिवोशनल ड्रामा, डिवोशनल लिटरेचर अशी सगळं मस्त कूट आमी ते इतली करूंक आमकाची आमचो तुकून प्रोटेक्ट करूंक. तें आमगे कॉन्शियसनस कशी ते शेप कोरका. कशी कोरका बाय हियरिंग एंड सीइंग ऑल दीस देवाने सगळं वॉट एवर द स्टेट ऑफ बीइंग वन रिमेंबर्स वेन ही क्विट्स हिज बॉडी that state he will attain without fail. तर आमकां हें चिंत आसतना हांव एक पेशंट आमच्या गेले न्ही फुडें तो only he was telling about अमिताभ बच्चन. ताका अमिताभ बच्चन भयंकर इश्ट तागेले ताका हॉर्ड तागेन तो डेथ बेडार तो पडला. तो अनकॉन्शियस जावन तो उलयता अमिताभ बच्चन. तो तागेन कॉन्शियस चोय. He is 85 years old and he is in the hospital. तांणी स्पेशली त्या टायमारी तांकां इतें म्हाका उलदून व्हर न्हू ताका इतें हेल्प करूं जाता म्हूण त्या टायमार ही सफरींग लायक ही इज इन अ कॉमन कंडिशन. हें कॉमन न्ही ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस जावन बट ताजेले इतें उलयलें जाल्यार तो अमिताभ बच्चना पासून उलयता. सो मे बी तागेले घर कडेन तो अमिताभ बच्चन आला नेक्स्ट जन्म तो ते घर कडेन कोण जावन येतलो म्हणून आमकां कळना न्हय. तेंत यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्त्यन्ते कलेवरम. तळी ते मायंड तिकी आमकां इम्प्रेशन हाडटा तेंची आमकां तें कोरका आसतने. वॉट एवर स्टेट ऑफ बीइंग वन रिमेंबर्स when he quits his body that state he will attain without fail. देव सांगते तें सांगिना हे मायंडात इतले कुठे सॉब केल्लें डेली एक्टिविटीज तें आमकां आमी हाजेर आमगे लायफांत कॉन्स्टंटली तें येताने. इफ वन कॉन्स्टंटली वॉचेस प्रोग्राम centered on lust, greed, मागीर violence, envy,
मेटिरियल एम्बिशन मागीर तेच कोण सांगूया तें सगळें कॉन्शियस जायतन तेन्ना हांव सांगिलां आद्यमची पहले एक अम्मा चेडूं पोट्टा आसतना इतकी आमी चोयताय नाजाल्यार इतकी सावंड हॉरर सावंड नाजाल्यार तें चेडूं रातीचें किंचाट घालता नो रिजन एक चेडूं तें राती न्हिदेना इंची तागेन तें ब्रेनांत गेल्लें न्ही इम्प्रेशन येत हॉरर सावंड वायलन्स हें सगळें तेचेर डाक एमनियोटीक फ्लुइडांतल्यान तें वायब्रेशन मेळटा सो ते चेडूं ताका दोळे पडले खंय नाजाल्यार ताका दृश्टी पडली खंय दृश्टीनी का दोळ्यांनी का हें कांय न्ही तागेलें प्रिवियस अंतू अम्मा पोट्टा अंतूकून येयलें तें इम्प्रेशन ताका तें शॉक सरी येता न्ही तेन्ना हांव सांगलें इट रिवायंड्स एवरीथींग जाल्यार तें वायलन्स नाजाल्यार हॉरर अम्मानी तिकेल जाल्यार तें कंप्लीट तेचेर ब्रेन आयलें जाल्यार तें चेडूं विथआउट नो रिजन नाजाल्यार नो रिजन ही इज क्रायींग स्क्रीमींग रातीचें हे वापस क्लिनिका हें वापस तळी आमी बॅक हिस्ट्री काणा पळय हें सगळें आसतना राती 2 o'clock भितर 3 o'clock भितर आमी बसून मुवी वॉच करता आसतली तळी हें सगळं तें सांगत आमी एका डिवोटी नित्य कोरका म्हूण कपिल मुनीन तागेले अम्माक देवहुतीक तें हें सांगून दिता इथे कुड जाता एक मेल एंड फीमेल अंतू स्पर्म ओवम जॉइन जायना युनाइट जायना पळय मागीर तें कशी हें फ्रोती हें जावन येता तेंचेर कशी डेवलप जाता फीट कशी डेवलप जाता 5th मंथा रिती कोरका 7th मंथा रिती कोरका उतुलकी millions and millions back he was explaining to his mother तशी सांगून दिवच्या आतंकाला कोण ना तावळ ते देखून इस्कॉन again we have to hats off इस्कॉन श्रील प्रभुपाद इत म्हळ्यार उतलेंच्या हांग एक पुराणीक नाल्यार भागवत आमकां दिल्लें गिफ्ट जावन नाल्यार भगवद्गीता आमकां दिल्ली we have to train our children इत्याक 5 years onwards we have to train them हें देखून नाजाल्यार इंचेर सगळं एसालेक वायट वाटेरी वतनी तळी एशी सगळं आमी तेचेर दुवांक ट्रेन करता येता जाल्यार कसलेय प्रॉब्लम्स ना 5 years onwards that child will get all the भक्ती मार्ग डिवोशनल पाथ तर सान आसतना अम्मा बापान स्टोरी सांगून दिवका तेच चिल्ड्रन क्लासान तूं पेरंट्सान बसून आयकू का जाल्यार न्हू तांकां घर कडेन वचून स्टोरी सांगयात ते सांगून चेडूं डिवोटी जातनी चेडूं थ्रू चेडूंक पेरंट्स वील बी डिवोटी आमी दुबाय आसतना मस्त पेरंट्स तशी डिवोटी जाली तांणी टायम पास जाव्यात जाल्यार तांणी चेडूंक इतें सांगून दिवका म्हूण सांगून भगवद्गीता क्लासाक हाड सोडताय ती स्टोरीज तांकां नेक्स्ट क्लासाक आमी क्वेश्चन निमगितनी नाजाल्यार आमी जस्ट क्विज सरी निमगितनी जाल्यार तें सगळं सांगूक आयला पेरंट्सान लागीं बेसूका पेरंट्स हें आयकताय हें श्लोकास पेरंट्स शिकताय slowly parents will also absorb in bhakti तळी तांकां तशी हें कोरयात senses must be engaged in higher हें हाका आमगेन senses one who restrain the senses and fixes his consciousness upon me देव सांगत 261 सांगत is known as the man of steady intelligence तो उत्तम बुद्धिमान म्हूण सांगता तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे
यस्येन्द्रियाणि तन्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. कोण की हे सगळं सेन्सस तगेले पंचेंद्रिय ये तगेल पंचेंद्रियमे बाकी सगळं कॉन्शियस आहे मिजेर फिक्स कोरनो मिगेल सेवा कोण करता तो तर स्टडी जावन आशिल्लो इंटेलिजंट पर्सन म्हूण सांगत. तळोंक गेले आमकां कशी प्युरिफाय करता म्हूण देव आमकां शिकयता. तांतू पंचेंद्रिय तुम्ही दोळार तुमचे आता मंडे टीव्ही म्हणून एक टॉपिक हांव करता आमकां फर्स्ट तिगे विशन हे विशन आमगे आयस त्या टीव्हीर वचून तें ब्रेना वचून फिक्स जातालें. ब्रेन सांगतालें ओके यू कीप इन मायंड एवरीथींग यू स्टोर इन मायंड ताणें स्टोर इन ब्रेन. ताळी हे सगळं फर्स्ट येता मागीर हियरींग. हे हियरींग ताळी हे सगळं आमी कशी तें मेटिरियल म्युजीक मेटिरियल हे सिनेमा हाव वी आर एन्जॉयींग. आतां फुडें सावंड नथींग मुवीज आसले मॉडर्न टायम्स म्हूण सांगून फुडें चार्ली चॅप्लिना मुवी आसलेलें सावंड नथींग मुवी. तावळ टेक्नॉलॉजी तावळ तागेलें only that gestures and his joking नाजाल्यार तागेलें तें फन तें सगळें देखून आमी एन्जॉय करता न्ही न्हय. आतां मॉडर्न टेक्नॉलॉजी ताजें सावंड विशन सगळें आयलें आसा. ताळी हें सगळें जावन मनशां चड अट्रॅक्टीव जालें. स्लोली हे सायलेंट मुवी वचून सायलेंट मुवी तुतलें हॉरर न्हय ओन्ली तागेलें सावंड एक स्लाइट बॅकग्राउंड म्युजीक मात्र आसतालें नो कॉन्वर्सेशन. तातूंत कांय आमकां एक हॉरर जावो नाजाल्यार वल्गॅरिटी जावो कसं आमकां एन्जॉय करूना तातूंत आमी ओन्ली वी आर एन्जॉयींग दॅट फन तातूंतल्या तागेली तमाशा तें सगळें आमी एन्जॉय करता आसतना. मॉडर्न टायम्स इज अ वंडरफूल एक्टर एट दॅट टायम. आत्तां चड आत्तां कोणूय सायलेंट मुवी घाले जाल्यार कोणूय एन्जॉय करता न्हय ताका सांगता न्ही आर्ट मुवी नाजाल्यार तें अवॉर्ड मुवी म्हूण सांगता न्ही. सायलेंट जावन स्लोली मस्त घडीशी मूव जावन वच तें सो दे आर नॉट एन्जॉयींग दॅट टायप. आतां डिशू घेयन तूं मल्टी कलर्ड हें लायट सावंड फ्लॅश लायट तें हें सगळं आतां जितून की मॉडर्न मुवीज. सो इट स्पॉयल अवर सेन्सस. आयस गेल्ले तवळीच आयसाचें उद्देशूच गेल्लो मागीर हें लिसनिंग दीस रबीश म्युजीक उडकी नाचू सगळें जावन तावळी आजें हें गेलें सेन्सस तें गेलें. तावळ तें जाल्यार मागीर तें मागीर आसा आमगेलो हात पाय नाक कशी नाक आतां जे फास्ट फूड दाखय फास्ट फूड ते जावन नाक कसं जालें प्रसाद काडूकच नाजाल्यार तुळसी पालो घेवच्याकच मॉडर्नाक टायम ना. ताळी हें सगळें आमी इतकी तूच सांगताय तेच श्लोकाचे पर्पोटां सांगताय अंबरीश महाराजाल स्टोरी. ताणें तागेलें सेन्सस कशी कंट्रोल केलें. सवय मन कृष्ण पदार विंदयो तागेलें मन पदार विंदयो कृष्णाल्या पांयांगडान दवरूक तागेले दोळे त्या कळे देवाल दृश्टी चुमच्याक देवाल रूप चुमच्याक. तागेलें नाक त्या ताणें यूज केलें तागेलें कृष्णा पांया कडेची तुळसीचे स्मेल हुंगूक. तागेले कान इत्याक कृष्णा कथा बगेक. हात ताणी त्या यूज केले ते देवळ देवालय देवस्थान धुमच्याकय पुसूकय सगळं. तागेले पांय ताणी त्या यूज केले पांय पडूक पांयान चोंकून देवस्थाना वच्चाक. दोनी हातान पांय पडताय
तागेले जीब ताणे प्रसादू नाजले कीर्तन करूक प्रसाद खामच्याक तर हे सगळं तो भायर तो व्हडलो रायू ताकाय ताका तशीच एन्जॉय करुया तसला but he completely engaged his all the senses for Krishna's service. ते ताणे त्या एक होल भागवतन चोयल्यार आमकां अंबरीश महाराज नवविध भक्ती ताणे सगळीच तोच करता श्रवणं कीर्तनं विष्णोर स्मरणं पादसेवनं अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यम आत्मनिवेदनम हे सगळं ताका कोरयात तर हे सगळं आमी एका मनाक कोरका जाल्यार मॉडर्न थिंकींग म्हूण सांगुच्याक ओनली हे सांगिला म्हणटच आमकां मेटेरियल बर्थ एंड सायकल म्हळ्यार अंतू बर्थ एंड डेथ सायकल म्हळ्यार अंतू पोणू चक्र शिगूंतना तांतू तुगून उंचेमना आतां रिसंटली मिगेल मामू तो देवालो पावलो त्यावेळी आम्ही हांव सांगुचें न्हय बट आय फेल्ट वेरी बॅडली इतलें म्हळ्यार तो ताका पांय एका एम्प्यूट केल्लो पांय तो पॅलिएटीव केअर आसलो तागेले चेडूं सगळें चोयता न्ही ताळी तो अशी चमकिलो म्हूण सांगून एक आमी गेल्लीं आमगे विथीन 2-3 किलोमिटर्स ही स्टेईंग सो तांगाची तागेल धुव मिगेल कासीन थंय सांगताली मिगेल बापाल लास्ट विश ती म्हळ्यार कुळीमंदी खावंका म्हणून कुळीमंदी तुमकां नॉर्थान साउथ केरळांत व्हेरी फेमस कुळीमंदी ही इज 87 year old तळी तांगेले टेस्ट इतें तांगेन सेन्स इतें 87 years old पर्सन तांणी ती कोरका नाजाल्यार तांकां शी आमी इतें सांगील जाल्यार ओ म्हाका कोण बुद्धी शिकोवंका नाका म्हाका कळटा तशी अशी सांगता न्ही बट वॉट इज अवर नेक्स्ट बर्थ म्हळ्यार आमी ते लास्ट थॉट थांगता हें सांगता यम यम वापी स्मरण भावम आमी खंयचे भावारी आमी जीव सोडताय म्हाका रायट एक्झाम्पल ते मिगेल मामूत बट वॉट ही इज थिंकींग तुमी सगळें आयकिल्लें आसतना कुळीमंदी म्हळ्यार इट्स अ टायप ऑफ बिरयानी विथ अ नॉन वेज समथींग I don't know ते हांगा सगळं बोर्ड सगळं मस्त मुस्लिम रेस्टॉरंट मुखार सगळं बोर्ड कुळीमंदी I don't know what is कुळीमंदी but I know this is with some beef or pork I don't know biryani something but तें आमगेने अत्तंचे एक इथे म्हणून सांगिल्यार कप्पाल म्हूण सांगता न्ही देवा विसोर न्हू तांणी करचें कांय न्ही तळी तें मेळ्ळें ना जाल्यार तें मेळ्ळें ना जाल्यार ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति हें डिसायर्स आमकां हें सगळं आमकां दिल्लें देवान उतली छान परफेक्ट करून आमकां स्ट्रक्चर एक सेल जरी हेल्तांतू पेल्तांतू वचून तिणें देवान परफेक्ट करून आमकां बॉडी दिली आसा वाय लास्ट बेड डेथ बेडारी कुळीमंदी नाजाल्यार पोर्क अमिताभ बच्चन सगळं उडगास करूं न्हय आमी इत्याक जन्म दिला चांग तोंड चांग दोळे चांग कानू चांग हात चांग पाय परफेक्ट जावन सगळं दिल्ल्या टू सर्व हिम
with a loving devotional service. ते आम्ही सोडू एसल मोर डिसायर्स ते डिसायर मेळ्ळें ना जाल्यार इतलें जाता ते आमगेल्या कामम आमगेल्या आग्रह इंद्रियाचे विशया पासून आम्ही ते सांगूनची ते आसक्ती म्हूण सांगत ते मेळ्ळें ना जाल्यार आमी कंप्लीट आमी क्रोधार वतली क्रोधार वचना पडयते तवळी आमकां बुद्धिभ्रम जाता कन्फ्युशन ते समोह स्मृती विभ्रमः आमी विसरताय आमी कोण म्हूण विसरताय स्मृती भ्रंशात बुद्धिनाशो आमी विसरताय आमगेलो बुद्धिनाश जाता बुद्धिनाशात प्रणश्यती त्यावेळी तातूंतकून ते आसक्तीन तुकून कामम कामम म्हूण सांगिल्यार डिझायर आमकां तें जाय हें जाय तें कोरका हें कोरका न्ही मे तातूंतकून आमकां कोप येता कोप जे तरेत येता समोह ते कन्फ्युशन येता तातूंतकून आमकां उडकासकेड येता आमगेले बुद्धिनाश येता बुद्धिनाशांतकून दुसरे आमी कतें पडताय तेंचे आमा पोटां वचून पडताय ताळी आमकां उतले प्राय जाल्यार आतां 60-70 म्हगेले रिलेटीव त्या रिलेटिवाक हें सांगिल्लें म्हणट मस्त कूट खावंका म्हूण सांगून बट शी इज हॅविंग डायबिटीज तवळ आमकां कितें आमीच देवान आमकां हेका रेशन दवरलें आसता आमकां हें खावंका तें खावंका तुमकां हेका लिमीट भितर खावयात तेंचे ते ऑटोमॅटिकली देवानच आमगेली बॉडी आमकां पनिशमेंट दिल्लें आसा ओके तुगेलो आग्रो सगळा बेग तें जाल्लें आनी तूं शुगर काडू पडना तूं मँगोज काडू पडना तूं पोणोस काडू पडना तूं पायनएपल खावच्या पडना आनी तूं सगळं हाय शुगर आसा तें सगळें आमी मनाक कोरता तागे आमगेले जिबेक आमी कंट्रोल कोरता आमी पोट्टाक आमगेले कंट्रोल करचें वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम आमगेले जिबेक आमी अंतू उपदेशामृतांतू चांग चांग स्टोर हें श्लोक आसा तळी ते सगळें आमी मनाक कोरता आमी कशी पोट्टा कंट्रोल कोरका जिबे कंट्रोल कोरका आमगेल्या जेनिटल्स हाका जनेंद्रियाक कंट्रोल कोरका अनावश्य जावन आमी चेडूं कोरका की नाका म्हणून चोवंका आमी कोरचे चेडूंक भक्त करताय की ना म्हूण चोवंका आमी कोरचे चेडूंक जामचे चेडूं पिस्टॉल काडूंक आमी शिकोवच्या पडना आमी चांग बुद्धी शिकोवंका आमी चांग तें करूं जायना जाल्यार यू आर नॉट ए प्रॉपर पॅरंट हेका चेड्डाक आमी हात दवरून आमी भक्ती मार्गांत हाडले ना जाल्यार वी आर नॉट ए प्रॉपर पॅरंट आमकां एक चांग गुरू मेळना नाजाल्यार ते गुरून आमकां प्रॉपर डायरेक्शन दिलें ना जाल्यार भागवतां सांगुता हांव मिगेल जिबेन सांगुची न्ही भागवतांतूच व्यासान सांगुचें एक बामणान बायलेक प्रॉपर भक्ती हाडलें ना जाल्यार इज नॉट ए प्रॉपर हजबंड एक गुरून तागेल्या डिसायपलाक प्रॉपर पातार हाडलें ना जाल्यार इज नॉट ए प्रॉपर गुरू हेचेर डाक एक पेरंटान भक्ती मार्गांत हाडलें ना जाल्यार इज नॉट ए प्रॉपर पेरंट एक ब्रदरान एक भावंडांक प्रॉपर अंतू हाडलें ना जाल्यार इज नॉट ए प्रॉपर सिबलींग हें सगळें तांतू भागवतांतू सांगुचें हांव सांगुचें न्हय हें सगळें आमी तातूंतकून मनाक कोरता आमी ती कोरता चांग तें आमी कशी सिनेमा एवॉयड कोरयात नाजाल्यार आमी ते देखून टेलिविजन आमकां एक रॉंग इम्प्रेशन दिता रॉंग इम्प्रेशन दिता आर्टिफिशियल जावन आसलें इम्प्रेशन ताळी आमकां वेगळें कांय आमकां तांतू हें करूं जमना इतलें म्हूण सांगचें
हरे कृष्णा माताजी नेटवर्क कट जल की कॉल येऊन की कट जला म्हणून दिसता लाईक जाऊन सेशन वत्ता आशिल्ले आयली ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಈಗ ಯಾಯಿಲ್ಲನೆ ಕೋಳ ಇಲ್ಲನೆ ಕಟಕುರು गेलेनी हे गेले त्यावेळी आर्टिफिशियल जावं आम्ही तातू भाग घेताय ते आमकां देवान दिले ना उतले पावरफुल जावन असे कृष्णा कॉन्शियस आम्ही मिस करून आमगे सेन्स सगळं कंट्रोल करता कोण आर्टिफिशियली created person ne mukaddi kelan mundane activities again material enjoyment cannot satisfy the soul. It's a very true. तो कशी material enjoyment what is our souls तो कशी golden पिंजरा भितरी एका पशये ओर घाला तो happy आसतलो नाजाल्यार एका सिल्वर एका अंतू ओर घालो जाल्यार तो हॅपी वे आसतलो त्या बर्ड हॅपी वे तो हॅपी न्हय आसतलो ताका मस्त आतां सिल्वर गोल्ड सगळें जावन आसलेलें एक हें बर्ड केज दिलें ते बर्ड नाल्यार ते पक्षी तातूं आसा तो हॅपी वे ताका ताका फ्रीडम जावंका तागेन फूड जावंका ताका भायर वचून हें फळ खावंका जाल्यार न्हू तो हॅपी जातलो ताका फूड दिवना दिलेलें ताका तूं गोल्डन केजांत पडला तूं सिल्वर केजांत पडला म्हूण सांगून कांय दिना तळी ताका जाय जाल्यार कोण तें आमगेन एन्जॉयमेंट म्हणून तें सोळ तें तुका न्हू तें सोळा कोण इती कोरका ताका मेळका देवाले हें भक्ती जाता दिवंक आमी तो कन्फ्युशनार हें बॉडी काडल्या तें सोळ कन्फ्युशन येवन तागेन कर्म तीन गूण आयले तातूं सत्व रज तमो गुण हे तीन गुणांत तो पळोवन ताका तागेले डिसायर्स सगळें जावन तो एका बॉडी मेळटा ताका तो मेळ्ळेल बॉडी ही इज एन्जॉयींग दीस मेटिरियल थिंग ड्रिंक्स खंय तें खंय हें खंय आतांचे मल्टीमिडिया नाजाल्यार मिडिया सेशनाची पुरा आतांचे यंग जनरेशनाक नाश करचेंच डेफिनेटली प्रभात हॅज सम विशन ते आतांच्या युथांक प्रीच करूं जावन कस जाल्यार हें करून दवरल्या पद्दती करून दवरल्या तें कोरका एकेकलांनी कोरका यूथ चेडूवांक वाडोवन हाडल्यार आनी यूथ जाताय तें चेडूवांक आमी सान आसतना तुकून ट्रेनींग दिवंक मस्त चेडूवां 13 years 14 years म्हूण सांगून आसलेले सगळं मस्त पेरंट्स चेडूवाले पेरंट्सांक पुलीस उलदून तांकां स्ट्रिक्ट जावन क्लास काडताय तांणी कशी तुमी हे चेडूवांक कंट्रोल करनाय म्हणून स्कुलांक गेल्यार तांणी इतली करताय म्हूण पेरंट्सांक कळना तांणी वायट वायट वाटेन सगळें वताय तर तें सगळें मिडिया इन्फ्लुएन्स TV इन्फ्लुएन्स तर तें सगळें आमी आमचें कंट्रोल केल्यार आमगे चेडूं आमकां कंट्रोल करयात आमी पयले आमी कंट्रोल करता चेडूवान तुमी जेव नाकाय म्हूण सांगून तांकां तांगे कुडां गेली न्ही का हांव सुबेजून TV चोयता तांगेल कॉन्सन्ट्रेशन सगळें सावंडान आसतना अम्मा पप्पा थांगा TV चोयताय आमकां कुडांक तूं लॉक केलें तांणी मागीर तुमकां कशी रेस्पेक्ट दिता तळ तांणी चमच्यापणां जाल्यार आमी पयले चमच्यापण तें आमगेल्या भक्तांनी हांव सांगता जनरली पब्लिकांत हांव सांगता आमगेन भक्त कोण तशें करना म्हूण म्हाका कळटा आतां आमगे थंय TV ओपन करून मंथ्स एंड इयर्स जाला TV आसता थांगा बट
वी आर नॉट आता इतलकीची आता सगळे आता लेटेस्ट इतकी सगळे गेम्स खंयचे आता चोयता आसतना फुटबॉल नॅचरली म्हाका फुटबॉल ABCD कळला आज कोण खेळता म्हणून कळला उतूल दीस खेळ असं म्हणून लिटरली म्हाका कसं लज्ज ना तातूं सांगू का बिकॉज आय एम नॉट फॉलोईंग इट क्रिकेट येता खंय वर्ल्ड कप येता खंय शारजा कप येता खंय हें कप तें कप म्हाका कळना आय एम नॉट वाचिंग आय एम नॉट येस आळ उतले व्हडले डिवोटी जाल्यार तांणी फुटबॉलचो मॅच सगळं चोयता आसतना आय डोंट नो बट आम्ही कशी कंट्रोल करता जाल्यार तांगेंचर कंट्रोलार येतनी ऑफकोर्स आता एक प्राय भितर आमकां कंट्रोल करयात जाल्यार तांकां एका यूथ सेशनांतू आमी हें कोरता दाखल करना है म्हणून सांगता न्ही तांकां व्हरून एडमीट कोरता यूथ सेशनांत यूथ सेशनांत दुसरे तांकां तें कंटिन्युएशन मेळटलें नंतर आमकां हें ऑल ऑफ ए सडन तूं कंट्रोल करूं काय वचूं ना 5 years onwards we have to train the children then जाल्यार यूथ तातूंत तुगेन पॅरंट्सांनी बेनिफीट काडका हें सगळं आमगेन मेटिरियल एन्जॉयमेंट सगळं आमी काण माटी कोरता जाल्यार मात्र ते 16 आमी सॅटिस्फाय कोरयात देव सांगत की मन मना भव मत भक्तो मध्याजी मान नमस्कुरु ते आमी केदनाय कांय ना जाल्यार ते टीव्ही मुखार आमी थापून दवरला पुरो यत करोशी यत अस्नासी यत जुहोशी ददासी यत तपस्सी कौंते आमकां मस्त चांग श्लोक आसा खंयी सगळं आमी टीव्ही मुखारी नाजाल्यार आमकां दोळा मुखारी हे श्लोक सगळे एक सनच कागदारी बरोवन दवरता तळांका ते केदनाय रिवायज कोरयात सच्ची बात कळ्याची आम प्रॅक्टिकल जावन आमकां तें कोरयात आमकां शिकुयात श्लोकूय शिकुयात वी कॅन यूज दॅट आमी विसरताय जाल्यार आमी ती कोरता आमी ती कोरता आमी ती कोरता म्हणून मनमना भव मत भक्तो मध्याजी नमस्कुरु सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज हे दोन श्लोक खंयी पुणी तुमी टीव्ही लागी टीव्ही सायडाक खंयी बरोवन दवराय यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयभूत ध्रुवानिर्मतिर्मम चांग श्लोक ते खते की यत्र योगेश्वर कृष्ण खते योगेश्वर जानसल कृष्ण यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तांगा योवे आसतलो तांगा विजयम तांगा सुनिश्चितन जावन आसलें तांगा विक्टरी आसतली ताळी हें सगळें आमी मनान कोरता जाल्यार ताळी कोणाकय तें डावट आसल्यार निंगुयात एनिवे तुमकां आयचें क्लास ओके म्हूण दिसता आमी हें सगळं सेकंड चॅप्टर मागीर हें सांगलां म्हणटा 8th चॅप्टरांतूय आमी कशी कॉन्सन्ट्रेट कोरता तें सगळं चांग श्लोक आसा टायम रेस्ट्रिक्शन आसा देखून चड हांव सांगना चड तुमकां कोणाकय तें डावट आसल्यार निंगुयात ओके वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरे कृष्ण माताजी ओवर टू यू माताजी हरे कृष्णा हरी बोल माताजी ऑल ऑफ ए सडन जाल्यार तुम्ही लायक करनायचे एक सेशन कळलेलं आसा मंडेन टीव्ही बाय टीव्ही आमगेले लायफांत कशी आमगेले डेली रुटीन लायफांत कशी एफेक्ट करता टीव्ही असो सोशल मिडिया मोबाईल कशी एफेक्ट जाता म्हणलेले सन्न चिरडू आदोकून होड्डांकताय इवन तुम्ही सांगिल वरी 85 years जाल्यार मनशा लायक काणी तुम्ही सांगिल आसा तुमगेले मम्माल काणी जाल्यार वय ते आमगेले लायफांत कशी एफेक्ट करता म्हणलेले तुम्ही सांगिल आसा
कोणाक मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. कोणाक एक कसले डाऊट असला री निमगू येता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी, दंडवत प्रणाम सर. थँक्यू. माता बाई, तुम्ही सांगलं माताजी चेरडू रात्री रोडचे ते ऍक्च्युअली पोट्टा असताना आवसून म्हळ्यार कशी तांगेले म्हळ्यार ताजे इम्प्रेशन असता तशें देखून येस माताजी. बाई ते फर्स्ट टाइम आयकूच माताजी. आश्चर्य देख पडे युजली सांगताच ना मग गुरबिणीन देवाल प्रय वाचका कोरका चांग फुड खावक अशी ऐकली आम्ही जाल्यार आम्ही But डॉक्टर पुढे it's- निमगिताना ते it's सर्केडियन very रिदमाक बाई तशी देखून त्या एजेसच्या अशें नाईट डे ताका हें जायना चेडूडाक तशी ते रात्री रोडचे म्हणशी Wait. So it's having very bad impact, Mataji. That's why the violence, gurbiniyani, violence, horror, then sound, then सगळे चरडू absorb करताय. Instead of that, they can listen very good music, very good flute, najalari, sitar vadana, najalari, tarang, testane मस्त जलतरंग ऐकूया आता स्वीट जर्नल म्युझिक सगळं ऐकूया आता यंग जनरेशन तुमची हे सगळं मस्त आता भजन्स मस्त भजन्स कृष्णान भजन्स मीरा भजन्स इतकी चांग चांग रामलीला हे सगळं ऐकूयात हे कळना माताजी हे यंग जनरेशनाक ताजे इम्पॅक्ट ती म्हणून कळना. आम फुडे एक अशीची हरिकथा ऐकिलेली एक तिगे नांव विसरली ती सांगताली ती कंटिन्युअस जावन हरिकथा सांगूची माताजी तळी ती बॉम्बे दवरनु अशी प्रेग्नंट लेडीचे एक हे सांगताल हेची आजेची स्टोरी आमगेले कपिल मुनी स्टोरी सांगताली तावळी ती सांगता तावळ भितर खंयची चर्डाने स्कॅन रिपोर्ट तिका कळना खंय हे पेरंटाने स्कॅन रिपोर्ट सगळे चर्डूशी हे जावन पडताले क्रॉस जावन पडते हे चर्डा हात मातशी पांय पोणू हांव दाखयता अशी मोबायल अशी पांय पोण रबिला म्हणटा सखी चर्डू ताळी सगळे ते रेडिओलॉजिस्ट तांणी सगळं चोयताय की आज भितर चर्डू वांक तांणी दिकील ना खंय that lady was a devotee ताळी ती सांगता आज भितर त्या हॉस्पिटलांतू एका स्कॅन रिपोर्ट हे दिकिले ना तांणी अतिशय जालं खंय हें चर्डूंक कशी हें पांय पोट रबिचें म्हणटा ती म्हळ्यार he is praying to the God. ताळी 7 वर्षां दुखून त्याच्या डाक चांग बुद्धी सगळं येतं न्हय ताका चां उडगास येता बाकी सगळं उतुलकी जन्मांतर जावन आशिल्लें काय सगळं ताका उडगास येतलो सो ही इज प्रेयिंग टू गॉड आनी म्हाका येसलो जन्मू नाका जंदुरवाच म्हण सांगूनची तांतू ताजे आजे लगी कृष्णा लगी देवा लगी सांगता म्हाका उतुलकी जन्मू हांव तुका सर्व करीन आनी भायर हाडनाका म्हाका उतले आनीक भायर येयल्यार हांव तुका सर्व करीन म्हणून सांगता बट आफ्टर ही कम्स आउट तो विसरता टोटली ही इज कमिंग इन द माया वर्ल्ड बिकॉज ही इज हॅव्हिंग कर्मास घोर कर्मास कृष्णा नोज अवर पास्ट प्रेझेंट फ्युचर सगळं कळटा तळी he has to complete his karma. Thoroughly, he will be in that illusion stage. Then onwards, that baby is in the Maya. तावळ बी ते पोट्टांत व्हरून तो सगळं प्रॉमिस करता देवा लागीं आनी मग हे जन्म नाका हांव तुले जन्म काडलो असो तर ते मॉडर्न स्कॅन रिपोर्ट that child holding हे नमस्कार घालचे म्हणटा पोस ते आत्तांचे अंतू हांव एका रिजनली हेका जाल्ले 15 years back ऐकिल्लें स्टोरी येंत तें तिगेने लायव्ह रेकॉर्डार तुगून ऐकिलें तें उत्तुलकी बल्लाव एफेक्ट पेरेंट्स हे गुरबीन मनशेन
एसले टीवी हॉरर हें सगळं चोयलें ताज्याक चांग एसल बुक्स वाचुचे पंडे फुडें सगळं तें करता न्ही तेकून आमगेल जनरेशन एटलिस्ट देवा लुडगास करचें आमकें भाग्य मेळ्ळें काल आमी गेल्या सिस्टर जाल्यार सांगता न्ही आमकां मेळ्ळेलें जन्म म्हूण सांगिल्लें रे देवा मुखारी जन्म मेळ्ळो आमकां मिगेला आनम्मा देवळच आसा आमकां धन्वंतरी देवस्थान आसा गर्ल्याक ते धन्वंतरी देवस्थानांत आमकां कित्या जन्म दिलो देवान ते परमांत नाजाल्यार ते कॉम्पाउंडांत आमकां कित्या जन्म दिलो बिकॉज ही वॉन्ट्स अस टू डू सर्वीस सो 25 years भितर हांव अहंकारान सांगूच न्ही हें बेस्ड ऑन दीस थिंग वाय वी गॉड सच एका देवान आमचेले केलेली कृपा नाजाल्यार आनमानले केलेली कृपा वी हॅव टू थँक अवर पॅरंट्स फॉर दॅट थिंग आमकां ते सगळ्याक पॅरंट्स दिल्या नाजाल्यार आमी चायल्डहूड आतां मिगेल वर्डीक जाव भितर आमी ते देवळान सर्व करता न्ही नन्न दर्दन कृष्ण थंगा कृष्ण रुक्मिणी सत्यभामा आसा धन्वंतरी मूर्ती थंगा आसा लक्ष्मी देवी आसा गरुड हनुमान आसा यो कोण अनंत पद्मनाभ आसा तावळी सगळें जावन पंचरात्र विधी जावन आसलें टेंपल घरला आसा तावळी आमकां कित्या थंगा जन्म दिल्लो आमकां कळना आमी निवगुन्ने घेताला देवान आमगेल कर्माक आमी ते देवा मुखार जन्म घेताला तावळी व्हड आमकां आमी व्हड जावन आमकां हें कांय ना आसलें धन जावं ते कांय ना बट मिगेले आनाक देवा सर्वीस कोरका म्हणलें हागे आमकां व्हड केलेलें सगळं देवा सर्वीस कोरका म्हणलें बट ते सगळं आत्तां रियलायज करता ते दिवसा बाप्पान कंपेल करना पडे अगो थांगा देवालय देन घासी देवालय तळ हें पूसी देवळ जगली पूसी म्हूण सांगना पडे अप्पा हांव ट्युशन आसा म्हूण सांगून आमी एस्केप जातनी बट हाव ही वॉज फोर्स टू डू तळी आत्तां आमकां तें रियलायज जाता काल आमी गेल्या सिस्टर आली आमी उलयतानी आखी हांव कांय ना जाल्यार आमकां दिसतालें भागवतगीता भागवतम आयकूक करूक सगळं देवान आमकां एक चान्स दिले तेची होडकाय न्ही म्हूण सांगता न्ही त्या टायमार कांय आमकां टीव्ही ना आमकां सर्वीस देवा सर्वीस कोरका मेला मान ते सगळ्यांक भाग्य आमकां दिलेलें तांकां तांचे लागीं हांव आतां न्ही सगळ्यां ओके हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण धन्यवाद माताजी हरे कृष्ण हरे कृष्ण आणि कोणाकय जो क्वेश्चन आस की